देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका सुमिया येसू आराधन तुका मुझ्या येसू आराधन तुका सुमच्या येसू आराधन तुका मुझ्या येसू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या संजेच्या वेळा या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हजर आसाव. परत सोमी कोरोसू या भोव पवित्र साक्रामेंतान हजर आसा. त्या सोमयाची भेट करूंक, त्या सोमया सांगता वो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आसाव. त्या देखून सोमयाच्या नांवान तुमकां हर एकल्याक हांव स्वागत म्हणटा. लुकाचो वांचेल अध्याय 1 आमी वाचलो जाल्यार मुरयेन एलिझाबेथीची केल्ली ती भेट. आनी मुरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथीन म्हणली ती उतरां, म्हज्या सोमयाच्या माथेन म्हज्या बेठेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. म्हज्या सोमयाच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. मुरये मुखांत्र जेजू एलिझाबेथीक भेटलो वा तांचो थंय तर मिलान जालें, भेट जाली. मुरी माय जिवें ताबरनाकल जावन जिवो साक्रामेंत जावन त्या जेजूक आपणाच्या उदारी आपणाच्या गर्भांत घेवन आपल्या मौशे भयणी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ली. आनी एलिझाबेथीन आनी तिच्या कुशव्यांत आशिल्ल्या त्या बाळका सुवावन जेजूची वळख धरली. मुरये थंय आसल्या त्या जिव्या मंदिरांत आसल्या त्या जिव्या साक्रामेंतांत आसल्या जेजूची वळख धरली आनी म्हणली ती उतरां म्हज्या सोमयाच्या माथेन. सोमयाक घेवन ती गेल्ली. आज तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा.
ताचें दर्शन आमकां एकल्याकी दिवन आसा. आज आमी एलिझाबेथीन म्हणली ती उतरां म्हणूंक फावो. आमच्या सुमयान ह्या सक्रामेंता मारिपात भेटचें हें भाग मेळ्ळेली आमी कितलीं भागी. वैमोगाच्या भावा आनी भयणी, तसो जिवो देव आनी खरो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा. एक घडी बरो त्या सुमयाचें आजारपण आमी बगया. केदो व्हरतो देव तो आमचो, कितलो बळवंत, कितलो सक्तेवंत आमचो रक्षक आमचे मुखार आसा. आमचे तकले आमी बागावया. त्या सुमयाक आमी आराधन करया. त्या सुमयाक आमी नमान करया. आमचो सुमी, आमचो देव आमचे मुखार आसा. आमकां भेट करूंक आयला तो. ताचें दर्शन आमकां दिवंक आयला. एक घडी बरो आमकांत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या काळजा मनांत हांवन त्या सुमयाक नमान करया, आराधन करया. आनी आमी घावया तेंत गीत, केदो व्हरतो देव आमचो, कितलो बळवंत, कितलो रक्षक. आमचे तकले बागावन आमचो नमान, आमचो मान त्या सुमयाक आमी दिता आसतना आमच्या काळजा मनांत हांवन हें गीत आमी गावन ह्या वर्त्या देवाक, ह्या बळवंत देवाक आमी नमान करया, आमी आराधन करया. त्या देवाची स्तुती करया. त्या देवाची ओगळीक आमी घासोवया मोगाळ भावा आनी भयणी. Quedo morto devanso, quedo morto devanso, quedo morto devanso, quedo morto devanso. अनमोडवे नामान करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो मोठो देव आमचो. अनमोडवे नामान करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो मोठो देव आमचो. केदो मोठो देव आमचो, 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 केदो मोठो देव आमचो. त्या देवाक नमन करया, त्या देवाक होगळाप दिव्या, त्या देवाक महिमा दिव्या. केदो मोठो देव आमचो. त्या देवा नमन करया, त्या देवाक नमन करया, होगळाप दिव्या. त्या देवाक होगळाप दिव्या, स्तुती करया. त्या देवाची स्तुती करया. केदो मोठो देव आमचो. आमी गावया हालेलुया, 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 हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. केदो मोठो आमचो देव, बळवंत देव, मोठो देव. आराधन तुका, महिमा तुका, नमन तुका, स्तुती तुका, जय जय तुका, वंदन तुका, मान तुका, नमन तुका, जय जय तुका. हालेलुया, praise you Jesus, thank you Jesus, we love you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah Bapa, hallelujah Jesus, hallelujah पवित्र आत्मा, नमन तुका बापा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
तो देव आमचो. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांबया, आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्या काळजांत तावन त्या सुमयाक आमी नमान करया. मोगळा जेसू, ह्या बहुपवित्र साक्रामेंताद्वारे तुझे हाजरपण आमकां हर एक घडीतून दिताय. ह्या खातीर तूं इम्मानुएल, देव आमच्या सांगाता जालोय. आमच्या सांगाता रावोंक, आमचे संगी वस्ती करूंक वयर सर्गींत हांव ह्या संवसाराक तूं आयलोय. तुज्या परगट जिणयेंत तुवें साबारांक तुज्या मोगाचो सांगात दिलोय, मोगाचो स्पर्श तुवें दिलोय. तांचे सांगात तूं जेवलोय, तांचे सांगात तूं रावलोय. लाजराक ताच्या भयण्यांक तुवें सांगात दिल्लोय. बुकेन आनी गवळीनांतल्या शेडयां बरी आसलेल्यांक तुवें सांगात दिलोय. एम्माउसाच्या वाटेर निराश जाल्ल्या, देदेस्प जाल्ल्या त्या दोगा सिसांक तुवें सांगात दिलोय. तांचे सांगात तूं समकालोय आनी तांकां बरी खबर तुवें परगटली. मोगळा जेसू, ह्या घडये आमी हांगासर तशेंच विविध माध्यमां मारिपात आमच्या कुटुंबांनी गांवांत तशें परगांवांत हांव आमी ह्या आराधनान वांटेली जावन आसा. सोमया आमचे सांगाता राव, आमचे सांगाता राव. सोमया तुजो सांगात आमकां दी, तुजो स्पर्श आमकां दी. आज ह्या घडये तुजो सांगात सोदून तुजो स्पर्श अनुभव करूंक आमी आयल्या. तुज्या सांगातपणाद्वारे आमकां बरी भलायकी दी, आमकां समाधान संतोष दी, आमकां आशिर्वादांनी बर. आमच्या कुटुंबाचे तुजी आशिर्वाद आवत. आमच्या कुटुंबाक तुज्या सांगातपणाद्वारे तुज्या मोगान तूं सांबाळ. सोमया, सोमया जेसू, केदो व्हरतो देव तूं, कितलो बळवंत देव तूं. आमचे सांगाता हर एक घडी, हर एक दीस रावचो तूं, आमचे जिवीत चलोवन वचो. त्या देखून सोमया तुका जावं आराधन आनी वंदन, त्या देखून तुका जावं स्तुती आनी ओगळाप, तुका जावं महिमा आनी प्रणिपात आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, आयचो दीस तुवें आमकां फावो करून ह्या सगळ्या दिसा तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, ह्या संवसारांत आमकां एक सोबीत जिवीत दिवन ह्या घडये पर्यंत तुवें राखल्याक सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, हर एक घडी तुजो स्पर्श आमकां दिताय आनी आमकां बरी भलायकी तूं दिताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, हर एक घडी आमचो तूं मोग करताय. कोणीय सांडल्यार हांव तुमकां सांगितलोना म्हळ्यार त्या उतरांनी आमकां धैर्य दिताय, बुजोवन दिताय. त्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, हर एक घडी आमच्या बगलेक रावून आमचो वावर करूंक आमकां करपा आशिर्वादां दिताय. त्या खातीर आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, आमचो खरो इश्ट जावन आमच्या सांगात रावून आमची बोगणां समजून आमकां प्रोत्साह दिताय, आमची पार्थ भरताय, आमचो वावर करूंक आदार दिताय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, ह्या बहुपवित्र साक्रामेंतांत तुजें जिवें आनी खरें आजरपण आमकां दिवन आमकां नव्या स्पिरितान, नव्या उरुपान हर एक घडी भरताय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता, आमच्या कुटुंबाचे तुवें आशिर्वाद वतून आमच्या कुटुंबाक तुवें मोगान सांबाळलाय. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक विघ्न वायटा पिडेशिरांतलें तुवें निवारण व्हेलाय. ह्या खातीर
आम्ही तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता कोणाकी उले कुर्सू मौन आसा जाल्यार कुर्सिया तित जबाब आमी दिवया. तुझ्या पवित्र रक्तान दून आमकां नितळ केल्ल्या पासून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म घेवचे भाग दिवन भावार्थांत वाडोवन येवंक दिल्ल्या कुरपे पासत आम्ही आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांतर आजून तूं आमचे लागीं उलोवन आमकां सारकें मार्गदर्शन लाभयताय देखून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. बापाक काल जावन आमकां कालतेपणाची देख दिल्ल्या पासून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. जिविताचो रायसोन म्हज्या जिवितान हर एक दीस आनी रात सांगात दिवन असल्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. ज्या भयणांत कुटुंबांत वावरांत सांगात दिवन हर एक बडी पडटना उबारलेल्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. हर एक दीस पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारे म्हजे लागीं तूं उलयताय आनी उलोवन जिविताची वाट दाखयताय. सुकोवन पडलेल्यांक उबारच्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. ह्या संवसारांत अणीत अक्रम घडोवनूच आसतरी खऱ्या भावार्थ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन समेस्तांक धैर्यान भावार्थान भरवशान आनी मोगान पोशेवन आमकां समेस्तां सांगात दिल्ल्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी आसा. आमची दुखां तो पुसता. आमी पडुल्ल्या वेळार सुलवल्ल्या वेळार आमकां उठोवन मुखार वचूंक सांगात दिता, आदार दिता. हर एक घडी आमच्या बगलेक रावता. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमी नमान करया. सांबावलो एफेस घरां बरोवन आद्य एक वाक्यांत 3 म्हणटा, अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान देखून ताणें वतुरलेल्या त्या आशिर्वादांचो आमी उगडास काडया म्हणटा. आमकां हर एकल्याकी सुमया मुखांत्र बापान आशिर्वादीत केल्यान, सबाद्यनी आमकां नेटयल्यांत. सांबावलो रोमा घरां बरोवन अध्याय 5 वाक्य 8 म्हणटा, आमी पातकी आसल्ल्या तवळ क्रिस्त आमचे खातीर मेलो, ताच्या रक्तान आमकां ताणें सोडयलां. आमचे उणेपण, आमची अस्कत गायलेकी नासतना हर एक घडी आमकां ताच्या पातकांत धुवन नितळ करचो तो सुमी आमच्या बगलेक आसा. आनी आमकां सांगात जावन ताणें पाठयलेलो तो पवित्र आत्मो, ताणें म्हणली ती उतरां पवित्र पुस्तकान, आनी आतां परी हांव तुमकां सोन वचना, मजतदार तुमकां दिता, तो तुमचे सवें आसतलो. आनी त्या पवित्र आत्म्याक, मजतदाराक, बुजोनदाराक आमचो सांगात जावन आमकां दिला. आनी अशें ह्या त्रियेक देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां, कुरपेन भरलां, जायतें बरेंपण केलां. तर त्रियेक देवाक आराधन करून स्तुती करून गावया गीत आराधने स्तुती. तुमच्या कर्तिलेच्या बुकांत पान संको 15 पेज नंबर. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ತೊಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ, ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ, ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ನರನಾದ ದೇವರಿ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो, ऑक्टोबर महिनो प्रत्येक जावन रोजारीचो म्हयनो जावन आसा. रोजार मायेक समर्पण केल्लो म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण केलें. हाच्या पटली चरित्रा आमी उडासा काडली जाल्यार 1570 आनी 21 युरोपाच्या लेपांटो म्हणल्या त्या जाग्यार एक झुजू जाल्लें तुर्कां मदें आनी क्रिस्तांव सैना मदें. आनी तो वळो एकच क्रिस्तांव सैन संख्यान उणें बोळ उणें आसलें तरी तो वळो एकच बोळ जावन आसलें मुरी माय आनी प्रत्येक जावन तें कोंत आनी तो तेर्स. सगळ्या पवित्र सभेंत कोंत आतां घेवन तेर्साचें भक्तीपण केल्लें आनी ह्या तेर्साचें फळ जावन ह्या कोंताच्या भक्तीपणाचें जैत जावन क्रिस्तांव सैनान तुर्कांक कंप्लीट सोलवयल्लें. आनी हाच्या उगडासाक ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करन आयल्या. ही चरित्र जावन आसा तें कोंत तेर्साचें भक्तीपण आमचें एकल्याचें बोळ जावन आसा. आमकां उडास आसा जाल्यार आमचे मालगडे म्हणटले राती भायर वेताय तुज्या गळ्यांत एक कोंत बेंतीन आसूं दी. आमची सकत आमचें बोळ कोंत जावन आसा. सकट वायटाचेर विघ्नांचेर आनवारांचेर जैत व्हरूंक आमची सकत ती कोंताचें भक्तीपण जावन आसा. ते देखून तो मुरये मायन म्हणली ती उतरां जावन आसात. केदाळां तुमी तेर्साचें भक्तीपण म्हणटात आनी ते सोडवणेचे मिस्तेर तुमी नियाळ करतात.
तवळ हांव तुमचे सांगात आसा. आंज बोटवे तुमकां वेडो घालतले आनी सर्गी सोतो कोर्त तुमचें रक्षण करतलो आनी तुमकां सांगात दितलो म्हणटा. आंज बोडव्यांचे ते सगळो वैभव आमी बगूंक शकतले म्हणून. त्या देखून तूं सांत डॉमिनिकान म्हणली ती उतरां तेर्स वा कोंत आमचें कोटे जावन आसा. सकड वायटाचे विरोध वायटाचेर जैत व्हरूंक एक बोळ जावन आसा आनी तो एक संकेत सैतानाक कितें मुरी आमच्या सांगात आसा आनी आमी मुरयेमायक सेरवाल्ले. आमी मुरयेमायची भुरगीं त्या देखून खंयची वायट सकत आमकां लागीं येवंक सकना म्हणटा. आनी त्या देखून तूं आमच्या मुरयेमायन सांत डॉमिनिकाक दिश्टीक पडल्या वेळार तिणें बसोवणी केल्या. कोण पळय तेच साद्वारी मुरयेमायची सकत वा मुरयेमायचे सांगत जोडटात तांकां एक विशेष प्रोटेक्शन तशेंच विशेष कृपा तांच्या जिविताक हांव मेळाशें करतली म्हणली उतरां मुरयेमायन म्हणली जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो ते कोंत आमी हातान घेतना मुरयेमायचे भक्तीपण तो तेर्स आमी चलयतना ती विशेष सकत कृपा सोमया मुखांत्र आमकां वालता. सकड वायटा विघ्नांतलें आमकां रक्षण मेळटा, आमकां भद्रती मेळटा आनी त्या देखून तें कोंत जावन आसा संकेत जैत आसो आनी तें आमचे लागीं आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. तर आज ह्या वर्त्या म्हयन्यांत आमी आसा कोंताच्या भक्तीपणाक रोजारीक समर्पण केलो हो म्हयनो जावन आसा. तर आज आमी कोंत हाती घेवया. एकन तेर्स ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो. आनी आज तेर्स आमी म्हणटा आसतना सकड वायटाचेर जैत व्हरूंक प्रत्येक जाण ह्या संवसारांत विविध तरांचें उणेपण आसा, विविध तरांची अस्गतगाय आसा, विविध तरांचें वायट आसा आनी विविध तरांचे मारेकार पिडाय विस्तारून आसात. तर आज आमी प्रत्येक जावन ह्या कोंताच्या भक्तीपणा वेळार मुरयेमाय मुखांत्र त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचेनो. मुरी आमच्या संगता दिंबयेर पडटा, मुरी आमच्या संगता पुता लागीं मागता. कित्याक तिणें म्हणली एकच उतरां तो कितें सांगता तें करा. ती आमच्या संगत आसा, आमच्या संगता ती मागता. तर आज ह्या मारेकार पिडा कोरोना पिडेत हांव सुडका सगळ्या संवसाराक मेळच्या खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारार भयोत्पादन कोमवाद विस्तरण आसा आनी असल्यांची मनां उगडापी जावच्या खातीर उक्ती जावच्या खातीर हें पयस करच्या खातीर आमी मागया. आमचे रैत मार्गार आसात, तांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसात. सरकाराचे अधिकारार आसल्यांचे कान उक्ते जावन दीत, तांच्या मतीक उसवाड लाबोवन दी. रैत तांच्या हक्कां खातीर तांच्या बरेपणा खातीर सरकारान हातीक मेटां काडूंक सोमी तांकां उजवाड दिवन दी म्हूण मागया. आज धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान विविध द्वेश आमच्या समाजांत विस्तरून आसा. असल्यांची मनां उजवाडच्या खातीर वीक वंगचे न्ही, बदलाक शांत समाधान बरेपण रास करूंक तांणी वावुरच्याक हातेरां जावच्या खातीर आमी मागया. आज स्वार्थ अधिकार हें वर्तें जावंक पावलां आनी हाका लागून आमची समाज आमचो देश कश्टून आसा. जायतें आसा मोगाचेनो उणेपण आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत, आख्या संवसारांत. आनी प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां मुरयेच्या पांयांतळा समर्पण करया. मुरये मुखार सोमया कडेन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा तें भरती जावच्याक आमकां कितें विशेश मुरयेची कृपा सोमया मुखार गरज आसा त्या विशेष कृपे खातीर ह्या घडी आमी मागया. त्या देखून सकड आमी दिबी घालया, कोंत आमी हातान घेवया. एकन तेर्स आमी आज व्हडा भक्तीपणान फातीनीन मागया. कोंत जैताचो संकेत मोगाचेनो. त्या देखून कोंता वरवीं ह्या सकड उणेपणाचे जैत आमकां लाभच्या खातीर आमचो संवसार, आमचो देश, आमचे समाज बरेपणान भरच्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये मागया. जर तर त्या कोंताच्या बळान क्रिस्तांवांनी त्या तुर्कांचेर जैत जोडलां जाल्यार आज आमचें बळ, आमचें आतेर कोंत जावन आसा, तेर्साचें भक्तीपण जावन आसा. त्या देखून एकन तेर्स आमी मुनिया मोगाचेनो आनी ह्या विशेष तेर्सावां खातीर गरजां खातीर ह्या घडये आमी मागया.
सत्मंतान देवांग सर्वदा बापा सर्गांनी विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या सोपवितज्ञारी गर्भेस मावलो आमकां तान सल्मलो पोंचलो तकाल ताणे कस असले तका कुर्सेर चडलो तो मेलो आणि ताणी किपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांक परतून जिवंतलो सर्गांत चडलो सर्वदा देवाच्या उच्च कुशीक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्रज्ञा कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातक्याचे बक्षणे कुडीचे जिवन बोन ससनाचे जिवीत आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमची दुपातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले सुमजे संगता श्री आमते दुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले सुमजे संगता श्री आमते दुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले सुमजे संगता श्री आमते दुसदेव असदेवी पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन महिमा बापा गणपता गणी पवित्रात्म्या तशादी तशात आनी सदां सर्वदा आमेन मोगाचनो आनंद सो मिस्तेर पांचवो मिस्तेर आमी नियाळ करया मोरयेमायक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात हो मिस्तेर आमी नियाळ करतना त्या सवां खातीर आमी मागया तेदून आमचे हात आमी वयर उबारया खोंत हातीक घेवन आनी ह्या घडये आमी विशेश तरान आमी सर्गर्जां खातीर आमी मागया मोगाचनो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेव फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले तुजी संगता श्री आमित सुदेव आनी सुदेवी फाटच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो सदां सर्वदा आमेन मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या बुच्यांतले आमकां निवार सोमे सर्म्या
सडकन तुझी काकुतीची अधिक असल्या सर्गारून पाय नमारणी नमननी काकुशमाई नमनमच्या चिबा अमृतनी बरुषा तुकानुल मरताव आम्ही परदेशी एवेची बाळकाम यादवच्या गुणादस्ता आस्कार उसकासून आम्ही तुका रुदान करता तो तुमचे शकाये ते तुझे खाऊचे दोळे आमचेर पडदी आणि अवदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे पोग जिसो आमकां दाखय ये दाळी एमोगाळी येदुरबी अंकारी मरिये बगेवंती देवाचे माय आमा वसो विनंती गन क्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावसांचे खातीर मोगाच्यानो तर त्या समोर मायक आम्ही उलो मारया ती आमचे खातीर विनंती करता कानानगरी त्या माटवांत वाईन उणें पडलो पुता लागीं धांवली आनी म्हणाली पुता वाईन उणें पडला आनी जेजून आजाप केलें उणें पडलें भरतीकन दिलें आमच्या दिसपट्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरा थळार कितें उणें पडटा हर एक संगती ती मुरी माई पळयता आमचे खातीर पुता लागीं निरंतरी मागोन आसा तर आतां ह्या घडये त्याच मुरये मायक उलो मारया माये आमचे खातीर विनंती कर आमची बिरमत भाव आमची काकुलत कर आमच्या कुटुंबाची काकुलत कर आमच्या कुटुंबाची जतन कर म्हण तिचे मुखांतर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आनी बहिणीनो आयच्या दिसाचो वांजेल आमी नदर घाली जाल्यार सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय त्या तरणाट्यान जेजू लागीं विचारलें आनी जेजून म्हळें सकड उपादेश पाळ आनी तो म्हणालो म्हज्या भुरग्यापणांत हांवूच पाळना येयलां आनी तक्षण जेजून म्हळें तुवें एक मारित्र करी जाय आसलें बाकी आसा तुजें म्हणलें कितें आसा सगळें वीक दुर्बळ्यां वांटून दी आनी ये म्हजो पाटलाव कर आनी तें तरणाट्याक मस्त बेजार केलें निराशी जावन तो जेजू तावन पाटीं गेलो जेजू तावन तें ताणें आशेवंक नातरलें जेजू तावन तें ताणें
येत म्हणून चिंतूंक नातल्लें, पूण जेजून स्पश्ट सांगलें ताच्या तरणाट्याच्या जिवितांत संपूर्ण तरान सुमया सो पाटलाव करूंक अडकळ जावन आसलें. ताचें म्हणलें आस्त बदीक दिरवें, ताचेर वंदोन ताचेर पातयेवन आसलो. बरो मनीस, बरो व्यक्ती, सगळे उपादेश पाळन आयिल्लो, पूण ताचें गमान संपूर्ण ताची पातयेनी ताच्या वस्तूंचेर, ताच्या आस्त बदकाचेर सुमयान केदाळा तें सोड म्हळें. ताका तें साध्य जावना, निराशी जावन तो फाटीं गेलो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमच्या ही दिसपट्या जिवितांत आमी थोडे फावटी सभा संगतींचेर वंदोन रावता आनी सभा संगतींक आमच्या जिवितांत देवाचो स्थान मान दिता आनी एका निजा देवाक आमी थोडे फावटी सांडता आमच्या जिवितांत पयस करता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी धांवन येवचें. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात तसो उगडास. संकट बंदाक वेंकटरामन म्हणटात. कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचो उगडास ना जाल्यार आमच्या जिवितांत ताका पयलो जागो, पयलो मान आमी दिवन आसांगी. आमचें सगळें जिवीत संपूर्ण ताका समर्पण केलांगी. आज एंत सवाल आमी विचारूंक जाय आमकां. जर तर आमकां ताचेर पातयेनी आसा, संपूर्ण विश्वास आमी ताचेर दवरला, तो आमकां सांडून घालिना, आमकां बिलकूल सांडून घालना. आमच्या सांगात तो रावता, आमच्या बगलेक तो रावता, आमची तो जतन करता. त्या दिसांनी जेजूचो पाटलाव केल्लो. तांचें म्हणलें आसलें सगळें ताणें सोडलें. दिसपरतो ग्रास दिवची, ती दोनी जावंक बरो, तें झाड जावंक बरो, आलें सगळें ताच्या कुटुंबादारा सावन जेजूचो पाटलाव केलो. आनी ताजे करून जेजू हर एक घडी मेटा म्हणल्या परी तांच्या बगलेक आसा, तांच्या सांगाता रावता, तांकां बुडोवंक सोडना, तांकां पडोवंक सोडिना, तांची जतन करता. भिये नाकात, हांवूच तो, हांव आसा, कित्याक गाबारल्यात. त्या दोनीचेर पैन करतना सिसां सांगता जेजू आसलो, जेजू न्हिदल्लो. वारें वादळ उठल्लें, ते भियेले. जेजू उलो मारता, जेजू तक्षण उठता, उण्या वारताचे कित्याक दुबावल्यात. आनी तशेंच जेजू उदकाचेर चलोवन येताना मेल्ले म्हणून भियेले. जेजू म्हणटा भिये नाकात, हांव आसा तुमच्या सांगता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत ताका समर्पण करतना आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. आनी हाका एक बरो दाखलो जावन आसा सांत पावलाचें जिवीत. सावल जावन आसतना ताका द्वेश येतलो, ताका कश्ट येतलो आनी ताचे विरोध वावर करतलो. ताच्या नांवान जी येतल्यांक एक कंठाक जावन आसलो. पूण केन्ना ताचें जिवीत तें दामस्काच्या वाटेर सुमयाक ताणें समर्पण केलें. त्या घडये थावन सुमी ताच्या बगलेक रावलो. ताची जतन करूंक हर एक घडी ताका तो सांबाळता, राखता, ताची जतन करता. जैलांत गेलें थंय तांव सुटका मेळ्ळी, दारू पुटलें थंयसर ताका बाचावी मेळ्ळी. आनी ह्या सुमया खातीर तो कितलो कश्टालो, मार केले, पात्रायले ताका, आनी कितें आटे वेटे ताच्या सगळ्या जिवितांत भोगलें. पूण संपूर्ण पातयेनी सुमयाचेर संपूर्ण विश्वास ताचेर. आनी त्या देखून सुमयाक ताचें जिवीत समर्पण करून सुमया खातीर तो जियेलो. तर एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया, एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. मोगाचेनो, म्हज्या जिवितांत सासणीक जिवीत जोडूंक हो संवसार 4 दिसांचो, हो संवसार नाशवार, तात्कालीक. सर्गींचें जिवीत तें शाश्वीत. ससान जिवीत सुमयान जोन दिल्लें तें शाश्वीत. तर तें जिवीत आपणावंक, त्या जिविताच्या वाटेर चलोवंक ह्या संवसारांत कितें म्हाका आनी तुका अडकळ. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमी वस्तूंचेर, मनशांचेर, पयशांचेर, आस्त बदकाचेर होंदून रावल्या. ह्या संगतींक देवाचो जागो आमच्या जिवितांत दिला. आमकां आमी विचारया मोगाचे न्हू. आज सोमी तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार रावात जाल्यार कितें म्हणत, तुवें एक मात्र करी जंय बाकी आसा. हांवें आनी तुवें
ते खंयचें एक मात्र करूंक बाकी आसचें आमच्या जिवितान एक घडी बरो आमी नदर घालया मोगाच्या बाबा आनी भयणी. तेय ह्या घडये सोमयाक समर्पण करया. तेय सोमयाक आमी समर्पण करया. सोमयाची कृपा आमी मागया. सोमयाचेर संपूर्ण पातयेनी विश्वास दवरया. सोमी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका. आसाय तुमच्या पांयान तळा. हर एक घडी तुमच्या पांयान तळा आसाय. भिये नाका. तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरतां. तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरतां. तर त्या सोमयाचेर पातयवया. त्या सोमयाचेर विश्वास दवरया. आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयान तळा समर्पण करया. आनी ह्या गिताची एक चारान कोरस आनी एक चारान आमी गायता आसतना आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयान तळा ताच्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण करया. सोमी म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर लिखलां. तूं पवित्र, तूं मोलादीक, तूं म्हाका मोगासो. तर आमचें जिवीत त्या सोमयाक भेटोवन दिवया, समर्पण करून दिवया. ये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. 17 भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तुसो धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. मुखार तुसो धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. निरास जावन बोरवोसो संताना, पातयेनी सुकून सिल्वोनी येताना. केदी सुसनसोना, हांव केदी सुसनसोना. भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, भिये नाका म्हज्या बाळा म्हणलो तो जेजू आमचे लागीं ह्या घडये उलोवंक आशेता. ह्या देवाच्या उतरां मारिपात तसो संदेश आमकां दिवंक आशेता. तर हें देवाचें उतार ह्या घडये आमी घेवंक, तें आमचे भितर आमी नियाळ करूंक, त्या उतराचो संदेश घेवंक आमकांच आमी आयती करया. प्रत्येक जण हें उतार परगटच्या आमच्या बाबा MP नोराना खातीर विशेश तरान मागता आसतना हें देवाचें उतार आयकोवच्या हर एका भाव भयणीक, हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. त्या हर एका जिवितांत
हर एका कुटुंबानी सुमयेची सकत कृपा या घडये वळोवन दी म्हणून विशेष तरान आमी मागया आनी हे देवाचे उतर स्वीकार करूंक आमी आयती जावया. कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुचे लागी आसात उतरां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित कर तुझे संगी रावूंक म्हाका भावूक कर तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित कर तुझे संगी रावूंक म्हाका भावूक कर. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 2 अध्याय 51 आणि 52 वाक्य. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो, पूण ताचे मातयेन ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ कुर्सो विशय जावन आसा सर्वेस्परा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियोवच्या विशयांत. इंग्लिशांत आमी फेवर म्हणटा, या कन्नडांत ओलव म्हणटा. सामान्य तरान आमी हर एकटी नियाळ कुर्सो जावन आसा सर्वेस्परा देवा थंय आमी सर्गा राज्याक कशें जोडचें म्हणल्या विशयांत. आज आमी नियाळ करूंक वेता. जर तर आज मुखदान जाल्यार मुखलो अंत मुखल्या मागण्या जमतेर आमी चलयतले. ह्या संवसारांत हांवें जायते वोन जायचे जाल्यार म्हाका कितें जाय सय. ह्या संवसाराच्या खंयच्याय यशस्वी फाटल्यान हांव तूं हे खंयचे एक साक्ष पळयली जाल्यार थंयसर साबार जाणां सांगतात तांच्या जिवितांत वयर येवंक सर्वेस्परा देवाचो आदार आनी मनशाचो आदार. ह्या देवाची साई आनी मनशांची साई. देवाची देवाक मानवल्लो तो व्यक्ती जावन आसतलो, ह्या मनशाक मानवल्लो तो व्यक्ती जावन ताणें केल्ली ती यशस्वी विशयांत आमी आयकता मोगाच्यान. आयच्या वासाप इंग्लिशांत ते म्हणचे जाल्यार Jesus increased in wisdom and in years and in divine and human favor. सर्वेस्पराचो आनी मनशांक दोगांयकी मानवलो जावन सर्वेस्पर सोमी जेजू वाडोवन आयिल्लो आमी पळयता. खंयच्या रितीन केदाळा सर्वेस्पर देव ह्या मनीस एका व्यक्तीक मानवा तागी थवळ देव जावंक पुरो मनीस जावंक पुरो त्या व्यक्तीक विविध रितीर आदार दितात, विविध रितीर सही करतात. एक अनुकूलकर परिस्थिती बोवारी निर्माण जाता. आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 2 अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा, भुरगो सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पराक तशेंच मनशांक मानवालो. सर्वेस्पराक तशेंच मनशांक मानवालो. इंग्लिशांत अशें आसा, नाव द बॉय सॅम्युएल कंटिन्यूड टू ग्रो बोथ इन स्टेचर and in favor with the Lord and with the people. देवाचो आनी मनशाचो फेवर ह्या तांकां मानवल्लो जावन ते वाडले आमी पळयता. साबार पोटी हांव तो पळयता मनीस मनशाक मानवता तरी ताचें जिवन देवाक मानवून आसना. आनी थोडे फावटी आमी पळयता मनीस तो देवाक मानवचे बरी आसता तरी मनशाक तो मानवून आसना. आनी हे दोनी संगती ओट्टू जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत अद्भुता मोगाच्यान घडटात. केदाळा
दोगांय देवातावन आनी मनशातावन आमकां एक अनुकूल कराची एक स्थिती उपजण जाता, आमकां सही वा आधार मेळटा, आमच्या जिवनांत शैली बदलता. हर एका मनशाक इतिमिती म्हणटा आमी, एक मीत आसा. चिंत्या, म्हाका आतां बेंगलोर वचचें जाल्यार म्हाका सोलून वचूंक कितलेशे दीस जाय पडोवंक पुरो, म्हजे कडेन पयशे ना जावंक पुरो. पूण कोणगे एक मनीस म्हाका तो कारार असो ये तुवें येवन बस म्हणून जाल्यार हांव एकाच दिसान 7-8 वरां भितर हांव थंयसर वचून पावतां. थंयसर त्या व्यक्तीक ताणें म्हाका आधार दिलो, त्या खातीर म्हजी मिती प्रमाणे हांव सोलोवन वयचेल्यार थोडेशे दीस जाय, तरी पूण म्हाका थोड्याच वरांनी वचूंक म्हाका सकत मेळ्ळी. आमच्या कुडीन जावंक पुरो, आमच्या मोतीन जावंक पुरो, आमच्या वेळान जावंक पुरो, आमचे रिसोर्सीस कितें आमचे संपन्मूळ आसात, हर एकलेक आमकां इतलीच मीत आसा, त्या खातीर आमकां व्हडलें व्हडलें करूंक जायना. थोडे फावटी आमचे कडेन पयशे आसात, आमचे कडेन संपन्मूळां आसात, पूण वेळ ना, त्या वेळा भितर कंप्लीट करूंक म्हाका जायना. म्हाका मीत आसा, म्हाका न्ही हर एका मनशाक ती मीत आसा. ती मीत आसची बऱ्याक आनी खोट्याक म्हणलें व्यक्ती आसना, सगळ्यांक एक कसल्याक. खोट्या मनशाकी इतलीच म्हणली मीत आसा, बऱ्या व्यक्तीकी इतलेंत म्हणलें मीत आसा. आनी ह्या मितीच्या भितर हांवें तुवें कितेंय जर यशस्वी जाय जाल्यार, जैत जोडीचें जाल्यार आमी सर्वेस्परा देवाक मानवाल्ल्या वेळार, मनशांक मानवाल्ल्या वेळार बेगीनच आमची योजना जारयेक येतात. चिंत्या, एक उदाहरण दिवचें. एक 40 वर्सांचेर एकलो मनीस देवा थंय खऱ्या रितीर परिवर्तन जाता. तरी पूण तो ह्या वांजेला विशयंत हर एक अर्थ जाणा जावंक, सांदा मुक्ता विशयंत जाणा जावंक आनी इतर विशयंत जाणा जावंक ताका एक उण्यार उणें 10-20 वर्सां येतात. कित्याक तितले विचार आसात. मनशा सैमान ते असाध्य. या 20 वर्सां 60 वर्सां जाल्यार कालें करचें जालें, मागीर ताका चड इशीन दिशीन वचोंक जायना, बारीक कश्ट जातात. पूण सर्वेस्पराक मानवाल्ल्या वेळार, मनशांनी ताका सहकार दिल्ल्या वेळार तो बेगीनच देवा विशयंत ताका चड आनी चड जाणवा येवंक पुरो. आनी थोड्याच वर्सांनी तो सर्वेस्पराच्या त्या उतरांनी एक पंडीत म्हळ्यार एक हुशार व्यक्ती, जाणवान बरोलो व्यक्ती जावंक पुरो. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितेंय एक बदलावण वेगळी जायची जाल्यार सर्वेस्परा देवाची आनी मनशांची दोगांयची आमकां साई आधार जायसै, साई आनी आधार जायसै. इजिप्तान आमी पळयलें 400 वर्सां कितें जावन आसलो, लोक गुलाम जावन आसलो. तांकां खाली एक हक्कां नासलीं, वस म्हळ्यार वसाचें, बोस म्हळ्यार बसाचें, कितलें काम दिल्यार करी जाय. केदाळा देव ह्या लोकांक मानवाता, केदाळा देव मोइजेक मानवालो आनी केदाळा थंयसर लोकी मानवंक लागता. ताजी परिस्थिती चेंज जाता. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 11वें अध्याय 13वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायलांक अभिमानान लेखीशें केलें, तितलेंच न्ही फारावाचो परिवार आनी लोक मोइजेक महापुरुश म्हूण लेखतले. मोइजे कोण? ह्या गुलामाचो मुखेली. हे इस्रायलांत कोण? थंयसर आसचे सामान्य कामाचे व्यक्ती. असल्या व्यक्तींक पयत पुस्तक म्हणटा लोकांनी अभिमानान पळोवचें बरें केलें. इतलेंच न्ही आमी पळयता 3ऱ्या अध्यायान 21वें वाक्य म्हणटा, आनी हांव म्हज्या लोकांक इजिप्तकारांची दयाला भाशेन करतलो, पूण तुमी वेतना रित्या हातांनी वेचिनात. आनी पयत पुस्तकांत आमी जाणाव ते वेता आसतना सकाळी भंगार पुरा दितात, वसा भंगारांनी पुरा दितात, सहकार करतात. कित्याक तो लोकी ह्या इस्रायलांतकारांक मानून घेतात आनी त्या खातीर आपलें भांगार, आपलें कितें आसा पुरो दिवन ती तांकां आदार दितात, तेय तांकां मजत दितात. मानवाल्ले व्यक्ती म्हळ्यार केदाळा आमच्या जिवितांत देव वांटेली जावन आमच्या जिविताचो
उद्देश जाहीर जावंक मनशा मुखांतर आदार वा सहाय मेळटा त्या दाळा आमी देवाक आनी मनशाक मानवालें जावन आसा. केदाळा आमच्या जिवितांत देव वांटेली जावन आमच्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक मनशा मुखांतर आमकां आदार या आमकां सहाय मेळटा त्या दाळा आमी संगीत गी आमी देवाक आनी मनशांक दोगांयकी मानवले जावन आसा. स्वामी जिसू ह्या संवसारांत आसतना मनशांकी मानवलो, देवाक मात्र न्ही मनशांकी मानवलो. जेजू म्हणटा आमी जाणाव मातेवाच्या 21 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो शिसांक सांगता तुमी वचून गाडाव आनी ताच्या शिंगराक सोडून हाडनया. जर तर कोणी मनीस तुमकां विचारी जाल्यार सांगा मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हणून सांगा आनी तक्षण ते तुमकां व्हरूंक दितात. कांय उलयनात. मेस्त्रीक जाय म्हणा ताका गे तशें जाल्यार उडणी म्हणटालो. कित्याक लोकान जेजूक मानून घेतिल्लें. जर तर मानून घेतना तेका जाता कशें व्हरताय तो म्हजें गाडाव कशें तुमी व्हरताय हांव पळयतां कानून आसा हांव रायाक सांगता तें सांगता पुरो सांगता आसलें. पूण त्या लोकांनी मानून घेतल्या वरवीं देवान मात्र न्ही ह्या लोकांनी मानून घेतल्या वरवीं ताणें सुलाभेन तें गाडाव आनी शिंगरू सोडून हाडून येतात. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू एक उडास दवरा. आमकां कोण द्वेश करतात म्हणलें मुख्यानी बगार आमकां कोण मानवता ह्या आमच्या विशयांत कोणाक आमी कोणाक मानवाल्या म्हणलें तें गरजेचें. आज आमी तकली पाड करनासची कितें म्हळ्यार तो द्वेश करता ही द्वेश करता ही द्वेश करतात म्हाका ती धर्माची द्वेश करतात इंत आमच्या तकली पाड जावन आसा. गरजेचें म्हाका हांव कोणाक मानवालां तें गरजेचें. एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार एस्तेर पुस्तकांत 3 अध्यायान आमी पळयता थंयसर हासुएरस म्हणलो एक राय आशिल्लो आनी हो राय भयंकर प्रभावीत राय. आनी ह्या रायाक हामान म्हणल्या एका व्यक्तीक हामान म्हणलो जुदेवांच्या विरोध देवाच्या विरोध खऱ्या देवाच्या विरोध आनी असल्या एका व्यक्तीक तो राय स्थान मान दिता. 3 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा हासुएरस रायान आगागीत हामानाक उंचल्या उद्दाक उबारलो आनी ताका ताच्या सांगाती अधिकाऱ्या मदें वयल्या स्थानार बसयलो. कित्या खातीर वयल्या स्थानार बसयलो? हो मनीस देवाक मानवल्लो न्ही तरी ह्या रायाक मानवल्लो व्यक्ती जाल्ल्यान ताका वचून उंचल्या स्थानार वचून बसयतात. आनी ह्या वेळार थंयसर आनी एक व्यक्ती आसा तो जावन आसा मोर्डेकाय जुदेवांचो मोर्डेकाय. तो देवाक मानवल्लो व्यक्ती हो हामानाक केअर करिना. आमी पळयता थंयसर 3 अध्यायान 5 वाक्य मोर्देकाय दिमी मोडून आपणाक प्राणाम केलो ना तें पळोवन हामान रागान भरलो. मोर्देकाय एकल्याक मात्र जिवीशी मारल्यार पावना म्हूण ताणें चिंतलें. मोर्देकाय खंयच्या राष्ट्राचो म्हूण कळीत केल्लें देखून अहासुएरस रायाच्या राज्यांत आसल्या सोर सुदेवाक म्हणजे मोर्देकायच्या लोकांक जिवेशी मारूंक ताणें मांडणी केली. कितलो खोटो पळय हो हामान. त्या मोर्देकायन उरले पुरो दिमी घालतात नमस्कार करतात ओग म्हाका करिना आनी त्या देखून शिकयता का बुध हाका मात्र न्ही हाच्या सगळ्या समुदायाक लागाड करता म्हूण तो चिंता. मोर्देकाय देवाक मानवल्लो तरी त्या रायाक विशेष तरान मानवल्लो त्या टायमार नातिल्ल्यान ताका कांय व्हडलें स्थानमान मेळना. पूण केदाळा हो देवाक मानवल्लो हो मोर्देकाय रायाकी मानवंक धरता. मोर्देकायक विशेष स्थानमान मेळटा. एस्तेर पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर रायाक एक दीस न्हीद पडना आनी तो चरित्र वाचता आसतना पळयता ह्या मोर्देकायन रायाक तांकां मोस करून जिवीशी मारूंक पळयत आसतना ह्या मोर्देकायन खबर दिवन थंयसर राखिल्लें. आनी त्या वेळा राय आपणाक विचारता ह्या मोर्देकाय कोणी म्हणी तुमी कांय सन्मान केला गी मान केला गी ना हाका कांय आमी मान करूं ना. तशें जाल्यार ताका आतांच मान करीचें म्हणटात आनी कोण लग्गी आसा तांकां सांगूंक आपयतात. आनी थंयसर आसलो आमान ताजो मेन अधिकारी. आमानाक म्हणटा आमान कितें चिंता गुत्त आसा न्हू तुमकां मोर्देकायक जिवीशी मारचें सगळ्या समुदायाक कितें लागाड काडचें म्हणटा. आनी राय कितें म्हणटा ह्या आमानाक आपया
हामान येता. हामानाकडे म्हणटा जर तर राय एकल्याक सन्मान करूंक अशें येता जाल्यार तूं कितें म्हणटाय. हामान चिंता रायाक मुस्तो क्लोज असो म्हळ्यार हांव मात्र आनी कोणाक तो सन्मान करूंक चिंता. देखून हामान म्हणटा सन्मान करचें जाल्यार तुज्या गोड्याचेर बसय, तुजें नसणस घाल, तुजो शेलो घाल आनी सगळ्यांक बोबाडकन सांग हो रायाक सन्मान करूंक कुशी व्हरताळे अशें पुरो जाता. व्हडलें सन्मान करचे विशीं बारीक बारीक व्हडलें उलयता. तुमी वाचूंक घरा बसयत एस्तेर पुस्तक असो बुकाचें तुमी थंयसर वाचलें जाल्यार 6 अध्याय तुमी वाचलो जाल्यार तुमकां कळटा खंयच्या रुपान वर्थ रितीर ताका मान करूंक सांगता. आनी राय म्हणटा कितें तुवें सांगलें वचून मोर्देकायक कर. आका मुस्कारा मारले बरें जाता. देवा म्हज्या ह्या मोर्देकायक हांवें सन्मान करचें गे. कितें करचें. रायाची आज्ञा. व्हडलो मोर्देकायक सन्मान जाता. कित्याक मोर्देकायक सन्मान जाता. मोर्देकायक राय मानवंक धरता. देवाक मानवालो नासलो पूण राय मानवालो केदाळागी आका व्हडलो ह्या संवसारार सन्मान प्रारंभ जाता. ताजे उपरांत कितें जाता. एस्तेर राणी आमी पळयता. त्या एस्तेर राणी तो बूक थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पयल्यांची रायाची राणी आसली. तिजे राग येता ताका त्या पटांत हांवन काडटा. उपरांत सभासलियांक आमी हाडून येतात पूण एस्तेर ताका ते राय एस्तेराक मानवता. पयत पुस्तक म्हणटा एस्तेराच्या पुस्तकान 2 अध्याय 17वें वाक्य म्हणटा रायान हेर स्त्रियेंचो केल्ले प्रास एस्तेराचो चड मोग केलो आनी ती ताका हेर सलियां प्रास चड पसंद जाली. ताणें तिच्या माथ्यार राणयेचो मुकुट दवरलो आनी तिका वस्तीच्या जाग्यार राणी केली. रायान एस्तेराच्या मानाक आपल्या फुडाऱ्यांक आनी सेवकांक एक व्हड जेवण दिलें. सोर प्रांतांक एका दिसाची रजा सफर घडली आनी रयाळ उदारपण सरी जावन दाना वांटली. कित्या खातीर. एस्तेर एका हळ्ळेचें चली. खंय सर्गी एका मुल्यांत आसली. मोर्देकायन ताका गत ना म्हणून तिका पोसचें समेत गत ना म्हणून मोर्देकायन तिका लानवड केल्ली. तितल्या दुबळीकायची स्त्री. आनी ह्या स्त्रीयेक केदाळा राय मानवता. थवळ तिका राणी कर्ण पट्टा घालता मात न्ही, तिका कुवर दवरता मात्र न्ही, रजा पुरा दिता. कितलो दबास पळया. सगळ्यांक गिफ्टां दिता, रजा दिता. खाल्याक राय एस्तेराक मानवाला देखून. एस्तेराक मानवाला देखून. आनी उपरांत आमानची कितें गत जाता. ही एस्तेर जेवणाक आपयता रायाक आनी राया कडेन जेवणाक आपयताना सांगता पळया एक तुजे कडेन उपकार म्हाका मागोवंक. तूं एक उपकार कित्याक. सगळें राज्य जाल्यार दिसा हांव तुका अर्द वांटो जाल्यार दिता. काल इसरलें हांव दिता. कित्याक राय एस्तेराचेर मानवाला. आनी त्या देखून राय म्हणटा कितें जाल्यार दिता. जाल्यार एस्तेर म्हणटा म्हाका व्हडलें कांय नाका. म्हज्या समुदायाच्या सगळ्या लोकांक जिवेशी मारूंक पळयलां. अरे तुज्या समुदायाच्या सगळ्या लोकांक जिवेशी मारलां. कोण हांवें तें म्हणटा. आनी तोच तो आमान म्हणटा. तोच तो आमान. आनी तक्षणच राय कितें करता ताका शिक्षा दिवंक भायर सरता. आनी हामान चिंता कितें. आपणाक आतां शिक्षा दितात, आपणाक हांवें जिवेशी मारतात म्हणून एस्तेराच्या पांया म्हळ्यार पडून येता. दया कर म्हाका राख. जुदेवांच्या विरोध गेल्लो व्यक्ती जुदेवाच्या एका स्त्रियेच्या पांयाक मुळाक पडून वांसय म्हाका म्हणून धम्माय घालूंक येता. राय केंगी भायर गेल्लो रागान भरता फाटी येत आसतना पळयता कितें ओ आपल्या स्त्रिये कडेन बायले कडेन ओ येवन थंयसर लागीं रावला. हाका आणकी चड राग सडटा. कुडले म्हणटा कोण भायर सांगाय आपया ह्या मनशाक आतांच फाशी दिया. आनी खंयची फाशी मेळ्ळी ताका. पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर आमी पळयलें जाल्यार एस्तेराच्या 7वें अध्याय 9-10 वाक्य पळयलें जाल्यार रायाची सेवा करतल्या हरबोना नांवाच्या एका इजड्यान म्हळें हामानाच्या घरा कडेन 50 हात उंचायेचो एक 500 कोंबो उबो आसा. हामानान तो मोर्देकाय पासत तयार केल्लो. मोर्देकायन दिल्ले खबरे वरवीं रायाचो जीव आसुल्लो. 500 कोंबो हामानाच्या घरा कडेनच आसा. रायान आज्ञान दिवन म्हळें ताका ताजेर उमकळया. अशें ताणें मोर्देकाय पासत तयार केल्ल्या 500 कोंब्याचेर उमकळयलो आनी रायाचो क्रोध निवलो. पळया हांगासर आसलो हामान. मनशाक तो मानवालो पूण देव ताजे सांगाता नासलो. अनेक कुशीन आसलो मोर्देकाय. देव ताका मानवालो पूण राय कांय ताजे कुशीन विशेष कुशीन नासलो. पूण केदाळा वो राय समेत त्या मोर्देकायक मानवता. पळय कितें परिस्थिती चेंज जाली. वो व्यक्ती
व्यक्तीक हामानाक कितें मोर्देकायक पशे चिडूंक चिंतलें तेस पशे कमाचेर हो मोरता, तेस पशे कमाचेर हो मोरता. उडास दवरसय देवातावन आशिर्वादां आमकां मेळची मनशा मुखांत्र जावन आसात. देवाचें बेसांव पाद्रेपा मुखांत्र धर्मीक मणियरा मुखांत्र आमकां मेळटा. कशें मेळटा देवाचें बेसांव? देव वयर तावन जायत आशिर्वाद कर म्हणटा. कोणा मुखांत्र आशिर्वाद म्हाका आनी तुका लाभता? एका पाद्रेपा मुखांत्र, एका धर्मीक मणियरा मुखांत्र, एका व्यक्ती मुखांत्र जावंक पुरो आमच्या आवय बापाय मलगडे मुखांत्र म्हाका आनी तुका आशिर्वाद लाभता. आमचें जिणी परिवर्तन जाता. पयत पुस्तकान तुमी पळयलें जाल्यार गाब्रियल बडवो येवन मोरये कडेन सांगता, हळे जेजूक म्हळ्यार देवाच्या उतराक तुजे थंय गर्भ सोमूंक आसा विशीं ताजेर पुरा सांगता. योजन सरकार आजार आशिल्लें तरी पूण जारी जावंक खंयच्या एका मनशाचें ताका खंयचे एक स्त्री गरज आशिल्ली. आनी केदाळा ती मोरी म्हणटा जायत सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे तशेंच जावं म्हणटा. कुडले ओप्पिगे केदाळा मोरी दिता. कुडले थंयसर ती गर्भेस जाता मोगाच्यान उडास दवरया. नाजाल्यार खंयसर आसतें योजन सरकार आजार आसतें पूण संवसाराक जार एक येवंक कोणी एक मनीस जायसय. त्या देखून जेजून कितें आमकां मागणें शिकयताना आमचे बापा शिकयता आसतना कितें सांगलें? शिकयताना म्हणून सांगलें, बापा तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं म्हूण हांवें तुवें मागोवंक आसा. कित्याक? संवसारान जायचें जाल्यार ती मांडावळ त्या प्रमाणे आसूंक जाय. सरकार देवाची खुशी आसा पूण ती संवसाराक येवंक हांवें तुवें मागोवंक जाय मोगाच्यान. आनी त्याच प्रमाणे ह्या मोरयेच्या आनीक गाब्रियल बडोवचें संवाद आमी पळयत आसतना आमकां एक विशेशता एक दिसता. आनी ती विशेशता जावन आसा तसो गाब्रियल बडवो जाकारेक भेटता आनी म्हणटा तुका एक भुरगो जाता म्हणटा. आनी त्या वेळार ती संगत आयकल्ली तो जाकारे म्हणटा एक कशें जावचें म्हणटा. कितें म्हणटा? एक कशें जावचें. आनी कितें जाता पळया. पयत पुस्तक म्हणटा देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाच्या सद्रे वयर सेवा करता तो गाब्रियल तुजे लागीं उलोवन बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे शशेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जार जावची ही म्हजीं उतरां तुवें सत्मनेनान देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो जावन उरतलोय म्हणटा. खाल जाता सवाल विचारता जाकारी, हें कशें जावचें? कुडलें म्हणटा हांव देवा थावन आयिल्लो, तूं म्हाका पातयेवना न्ही गे, वस तूं मोनो जाताय. तेंच सवाल मोरी विचारता. हें पयले अध्यायांत 18 आनी 19 वाक्य. तेंच सवाल दुसऱ्या अध्यायांत जेजूचो जल्म कळी जावच्या विशयान उल्लेख आसा. आनी मोत दाखयनी मोत येदन वाक्य अशें म्हणटा. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें? हांव आजुनूय ओंकार. थंयसर जाकारीन सवाल केलें, हांव म्हातारो कशें जावचें म्हाका भुरगें ह्या वेळार? तुवें पातयेवनाय मोनो जाताय. हांगा मोरी थंयसर सवाल विचारता, हांव एक ओंकरी म्हाका कशें भुरगें जावचें? थंयसर देवदूत म्हणटा, देवदूत तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोनोचे सकत तुजे सवळी घालतली देखून तुजे येतावन जल्मोच्या भुरग्याक बागीवन देवाचो पूत म्हणटाले. थंयसर वचो गाब्रियल बडवो एक्सप्लेन करता, विशय सांगता अशें न्ही तशें न्ही अशें म्हणून. इशिल्यान जाकारे घेताना पातयेवनाय न्ही गेलो इथं मोनो जाताय. कित्याक तुवें पातयेवनाय? हांगा येताना मोरयेक सांगता कित्या खातीर? पयलें सर उल्लेख करता नामान देवान वो दुतो मोरयेक भेटता आसतना पयलें सांगता नामान देवाच्या कुरपेन बरलेले. हांगासर आशिल्ली मोरी देवाक विशेष तरान मानवाल्ली, विशेष तरान कुरपेन बरयल्ली आनी त्या खातीर तसो देवदूत तेंच सवाल विचारल्या वेळार ताका बरें करून विवरावन सांगता आनी मोरी जायत म्हणटा. त्या देखून मोगाच्यानो जिवितांत आमी देवाक मानवचें भोव गरजेचें आनी मनशांचें आमकां मानवचें आमकां जायचें. आदल्या हप्त्यांत एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, तुमी पुरा मागणें करतात
तरी पूण तुमी मनशां कडेन कित्याक वचून जायत म्हाका हेल्प कर तशें पुरो म्हणटात गे म्हणून. ताका हांवें सांगलें पळय खंयचेय देवाचे आशिर्वाद येयचे जाल्यार मनशा मुखान मात्र येवंक साध्य. तो मनीस खोटो गी फाट गी देव कसो यूज करता. हांव एका खोट्या मनशा कडेन वचून म्हाका एक सही कर म्हणून सांगूंक पुरो आनी देव त्या मनशा मुखान म्हाका उपयोग करूंक पुरो. सवाल घालूंक जायना कोणीय. तूं मागणें करताय आनी ह्या खोट्या मनशा कडेन वचून कशें तुका सही कर म्हणून विचारताय. सवाल करूंक साध्य जायना. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जोशुआ पुस्तकाच्या 2ऱ्या अध्यायान 1 ते 7वें वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर ते जेरिको विशयंत खबर काडूंक जुदेव थंयसर 2 जाण वेतात आनी खंयसर वचून रावतात. राहाब म्हणल्या एका वेश्याच्या घरा वचून रावतात. राहाब कांय भाग्यवंत स्त्री न्ही. हे वचून भाग्यवंताच्या घरा वचून रावनात. वचून रावतात कोणाच्या एक राहाब म्हणल्या एका वेश्येच्या एका पातकी स्त्रियेच्या वचून घरा रावतात. ती स्त्री ह्या दोगांक रक्षण लावयता. सवाल आमकां उपजाता आनी देवान धाडले मनीस देवाचे आशिर्वादीत मनीस कित्याक तेजे घरा वचा जाय. कित्याक तिच्या घरा वचा जाय. तांकां शीद वशेताले न्ही. शीद गेल्यार रायदन भितर घालतो. सो राय सगळ्यांक सोदना करता. रक्षण कोण दिता ती राहाब स्त्री एक वेश्ये तिका रक्षण दिता. त्या देखून म्हाका न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्परा देवाची जी कितें खुशी आसा ती जारी जावंक मनशांची गरज आसा. मनशा मुखांतर म्हाका आनी तुका विशेश रितीर आशिर्वादां रक्षण आनी हरएकी जारी जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमकां जेजू आमकां शिकयता आसतना म्हणटा जेजूक सांगीत आसलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर. थंयसर हांवें येत आसलें पूण जेजू म्हणटा दुसरो उपादेश सांगता तुजो केल्ल्या बरींच तुज्या पेल्याचोय मोग कर. देवाचो मात्र मोग केल्यार पावना मनशाचोय मोग कर. कित्याक देवान तुका आशिर्वाद दी जाय त्याच प्रमाणे मनशाकी तुवें मानवाल्ल्या वेळार तुका सहकार दिवन तुका तांकां आशिर्वाद तुका मेळोवंक साध्य आसा. देवाचें आशिर्वादां आनी रक्षण मोगाचें न्हू मनशा मुखांतर जारी घेवचे सबार उल्लेख हांव तो जाणाव. हे सत काळान आसतना मनीस सबार पोटी खाली देवा थंय मात्र संबंध आसल्या पुरो मनशाचो संबंध नाका म्हणल्या चिंतपार जिवन आसा. मस्त जाणांक मागलें कित्याक मेळना म्हणून टेन्शन. कित्याक म्हळ्यार सबार पोटी आमी शर्मावे आयकल्यात खंयसर ते मिसाक येतात मागण्याक येतात पूण शेजाऱ्यां कडेन गलाटो करनासतात. घरच्यां कडेन गलाटो करनासतात. मागीर आशिर्वाद खंय तावन येवचें. देवाक आशिर्वाद घालूंक जाय पूण सकाळां कडेन तूं गलाटो करनासाय. मनशा मुखांतर तें पाशार जावंक तूं सोडिनाय मागीर आशिर्वाद खंयसर येता. त्या देखून जर तर मस्त लोकांचें खंयसर गी चिंताप आमी समान करूंक जाय. आमचें चिंताप देवाक हांव मानवाल्यार पुरो म्हाका सक्कड यशस्वी जाता जायना म्हूण हांव सांगना पूण तें जारयेक हाडूंक एक हातेर जाय आनी तें मनशा मुखांतर सर्वेस्पर देव तें जारी करता. देवाक सबार संगती खुशी आसात पूण सबार पोटी मनीस ताका आडखळ घालतात. त्या देखून आमी केदाळे मागता बापा सरकार तुजी खुशी जाता तशीच संवसारान जावं दी म्हूण आमी हर एक दीस मागता. मोगाचें न्हू उडास दवरया आमी ह्या संवसारांत खंयचोय मनीस कोणायकी कॅर करिना. आमी चिंतचें मात्र तो म्हाका जिवाक जीव दिता तें म्हाका जिवाक जीव दिता पुरो चिंतचें मात्र. आमी पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी कोणाकी कॅर करूंक वचना. करेक्ट करून आमी स्टडी करून पळयलें जाल्यार करना. कित्याक म्हळ्यार केवल आनीक मनशाक हांव मानवाल्ल्या वेळार त्या दाडा मात तो म्हाका कांय एक ताजो वेळ दिता ताजें संपन्मुलां म्हजे खातीर करशिता ताजी क्रेडिबिलिटी म्हणटा विश्वासार्हता म्हजे खातीर करशिता. ना जाल्यार तो कॅर करना. एक व्यक्ती केदो व्हडलो मनीस जाल्यार जावं दी आमी पळयता तो व्हडलो जाल्यार ताका जालें आमी आमच्या घरा जेवता ताका घालें कॅर करचें म्हणटा. केदाळा तो व्यक्ती ल्हान जावं दी व्हड जावं दी तो म्हाका मानवल्लो व्यक्ती जाल्यार म्हजो वेळ हांव करशिता म्हजी संपन्मुलां करशिता ह्या म्हजें क्रेडिबिलिटी ह्या म्हजें विश्वासार्हता ताजे संगी वांटून घेता. एक ल्हानशें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार
एफटी एक सिनियर एडवोकेट आणि ज्युनियर एडवोकेट हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात असा सिनियर एडवोकेट आणि ज्युनियर एडवोकेट म्हणून सिनियर डेसिग्नेटेड एडवोकेट तांणी डायरेक्ट केस काडूंक जायना तांणी अनेक वकिला मुखांतर काण घेत खाली तांणी कोर्टांत वचून हजर जावचें डायरेक्ट खंयच्या क्लायंट्सांनी वचून केस काडूंक जायना आनी एफटी अशें जालें की नीज घडीत एक व्हडलो म्हणल्यार भिरांकूळ व्हडलो सिनियर वकील तो कोण भयंकर व्हडलो वकील कोरोडान तेजें फीस कोणायकी उलोवंक मेळना अनेक बिरमोत अनेक वकील आसलो म्हाकाय जिवनांत वैरेजे कितलें गेल्यार कांय जायना तो आशेवन आसलो तो मागोवन आसलो आनी एक दीस तो ज्युनियर ताका एक अवकाश मेळटा एक व्हडलें फंक्शन आसलें व्हडले व्हडले मनीस थंयसर आयिल्ले आनी थंयसर तो सिनियर एडवोकेट आयिल्लो ह्या मनशाक ह्या ज्युनियर वकिलाक एक अवकाश लाभलो आनी वो धांवून धांवून वता त्या सिनियर एडवोकेटा कडेन उलोवंक घेता म्हाका एक तुज्या ऑफिसांत कांय एक अवकाश मेळात घे आनी तो सिनियर एडवोकेट भिरांकूळ कोण्णे उलयना तितले हायफाय मनीस ह्या ज्युनियरा कडेन बरेंकन उलयता खाली उलयता जेवलोय की खंय तुजें घर तें हें पुरा उलयता आका जाय जाल्यार खंयचें उलयना आनीक ताज्या ऑफिसा कडेन म्हणसर येता मागीर लास्ट म्हणटा एक 15-20 मिनटां उलोवन तुवें ऑफिसाक घेवचें नाका म्हणटा हाका भारी बेजार जाता शे काल म्हाका इतलें कर कांय ना म्हळें नेंगी सगळे उरले पुरा चिंतात ह्या व्हडलो येतो व्हडलो वकील ह्या मनशा कडेन उलयता हो मनीस कोण गाय म्हणून आनी कितें वो बायक सुरू करून स्टार्ट करून येचें म्हणटा आसतना ज्युनियर वकील थंयसर एकलो येता सर सर म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आसा कितें उलोवंक तुका त्या मनशाची वळख आसा न्ही गे म्हजी केस काण घेन ताज्या मुखांत ती सुलयशी गे म्हाका म्हणटा आनी वो कुशेन ती घेता आनी अशेंत सिनियर एंगेजमेंट करन आका अशेंत फीस मुस्त येता कित्याक म्हळ्यार हाची विश्वासार आतां हाची क्रेडिबिलिटी ह्या ज्युनियर एडवोकेट कडेन आसा जाल्ल्यान आका तो पातयेला म्हणून जाल्ल्यान लोक मुस्त जावन येता आनी एक मुस्तूक ग्रेस्त जाता एका वर्सा भितर हो ज्युनियर एडवोकेट आनी त्या दाडा वचून सिनियरा कडेन वचून एक गिफ्ट दिवंक येता आनी तें गिफ्ट काडूंक येता आसतना तो म्हणटा म्हाका तुजें गिफ्ट नाका पूण उडास दवर हांवें केवल इल्लो वेळ म्हजी विश्वासार आतां म्हजी क्रेडिबिलिटी तुजे सांगाता वांटून घेतिल्ली सगळें तुजें जीवन परिवर्तन जालें सगळें तुजें जीवन परिवर्तन जालें कित्याक परिवर्तन जालें हांवें म्हजी क्रेडिबिलिटी म्हजी विश्वासार आतां तुजे सांगाता हांव अर्दें वर करशिल्लें आनी सगळ्यांक कळ्ळें की हांव तुजे सांगात आसलो आनी सगळीं तुका तुका रेकॉग्नायज करूंक पडलें मुखाचें उडास दवरा आनेक मनशाची विश्वासार आतां जर तर म्हाका मेळटा आनेक मनशाचो वेळ तो म्हजे कडेन करसूंक तयार आसा आनेक मनशाचो ताजें संपन्मुळां म्हजे कडेन करसूंक भायर आसा म्हज्या जिवितांत हांव वयर येता म्हज्या जिवितांत हांव वयर येता त्या देखून जर तर त्या मनशाक हांव मानवलां जाल्यार मात्र तो मनीस वेळ करसिता संपन्मुळां दिता ताजे विश्वास आतां म्हजे कडेन वांटून घेता आनी अशें जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमी जिवितांत वयर येता त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवचन 49:17 वाक्य म्हणटा तुजें पुनर्निर्माण करतले धवे येतात आनी तुवें दसपाट केले ते तुजेच आशिल्ले पयस जातात आमकां खंय सारकी पुनर्निर्माण जावंक आसा मोगाचें न्हू पुनर्निर्माण जाय जाल्यार ह्या व्यक्तिमकात्र आमकां जावंक आसा आमकां हर एकल्यांचें आमकां मानूंकचें आमकां गरजेचें त्या देखून आयच्या दिसा आमी आतां कन्क्लूड केल्ले विशय जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवाक हांवें तुवें मानूंक जाय मनशाक मानूंक जाय आमचें जिवीत सगळें परिवर्तन जाता मुखल्या हप्त्यांत आका सावयो कितें सर्वेस्परा देवाक मानूंचे बरी मनशाक मानूंचे बरी ह्या सावयो कितें की टू एंटर दॅट ग्रेस या एंटर दॅट टायप ऑफ एनॉयंटींग कितें करयत म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करया पूण आयच्या दिसा एक मात्र म्हणजे स्पश्ट मतीन दवरया केवल हांवें मागणें केल्यार पावना या केवल मनशा कडेन संबंद दवरल्यार पावना हांव म्हजें व्यक्तित्व देवाक मानूंक जाय हांव मनशाकी मानूंक जाय त्या दाळा दोगांयकी हांव मानूं वता त्या दाळा म्हजें जिवन आज खंयच्याय रुपार आसूंक पुरो मुखल्या दिसांनी सगळें आमचें जिवन परिवर्तन जावंक साध्य आसा उंचल्याच्या उंचल्या पावंडाक हांवान तो वचूंक साध्य आसा आशिर्वादाचो पावस आमचे थंय येवंक साध्य आसा आज आमकां कितली इतिमीत आसल्यार आमच्या बोवारीचे सगळें सन्निवेश थोडेच थेंपान कंप्लीट तरान बदलूंक साध्य आसा सर्वेस्पराक हांवान तो मानवाल्ल्या वेळार मनशांक आमी मानवाल्ल्या वेळार दोगांयकी मानवाल्ल्या वेळार आमचे जिविताचें खंयचेंय लिमिटेशन नासतना बेगीनच आमच्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक साध्य आसा म्हणलें आयच्या दिसा हें चिंताप दवरन मुखल्या हप्त्यांत ह्या हंताक आमी कशें पावचें म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करया आमेन.
स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तीन आमकां भर राव तू आमचे सवे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तीन आमकां भर राव तू आमचे सवे तू जिवीत दिवचे वोदान सस्नाक वाळची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तू सल तू जिवीत दिवचे वोदान सस्नाक वाळची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तू सल स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळसान तुका आमच्या काळसान नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक सस्ना Alleluia 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 याकडे हरी एका भावापैकी परत तुझ्या पायांकडे समर्पण करता अंग सरसरसल्या हरी एकल्या गीतांची दसवा म्हणजे मागणी तुझ्या पायांकडे समर्पण करता सुमी हरी एकल्याचे कुटाम तुझ्या पायांकडे समर्पण करता आज या आराधनात वाटेली जात्या हरी एका भावापैकी तुझ्या आशीर्वादावर तुझे कृपेचो शिवर व सुम्या आम्ही सदा तुका मानवाले जाऊन हेरांग मानवाले जाऊन जीव गुरुपादी सुम्या सगळ्या संसाराचे तुझ्या आशीर्वादावर आमच्या देशाचे आमच्या गावाचे तुझ्या आशीर्वादावर सोम्या आमच्या हरी एका कुटुंबाचे तुझ्या आशीर्वादावर आमच्या मंगळूर TSC आमच्या गवळी बापांचेर हरी एका या धार्मिकाचे तुझ्या आशीर्वाद शिव सोम्या पुन्हा तुझी कृपा गरज असा विशेष तरान प्रायोंता पिडेस्ता पावनीच्या पायांकडे समर्पण करता तुझी सगळं कृपा याकडे वळून सोम्या हरी एकल्या गापोर सोम्या हरी एकल्या गरजांनी भाव सोम्या त्यांच्या बगलेचो राव सोम्या त्यांच्या जीवित सोम्या सोनो सोम्या हरी एकल्या आशीर्वाद सोम्या तुझ्या कृपेन तो बोल सोम्या तुझ्या कृपेन तो बोल सोम्या तुका जाऊन मान आणि आराधना तुका जाऊन स्तुती आणि वगळा सोम्या जेसू आता आणि सदा सर्वदा आमेन हालेलुया 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 सोम्याचे आशीर्वाद सोडून आम्ही तयार जाऊन गावया गीत येत्या वडा सगळा आम्ही दिमी घालया Itya ora sacramenta sesta nama karunya purbilatya rupa bola novioriti adaya Sărbăneți îscătniși Bătace motiv Zășina Tășist Lăsani stutisa Podbi Eka starea hărsi
समासमे नावता आमेन. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंट काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबळ सदां समचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घन. खऱ्या पवार्थां तुका दिसपरते उलो मारूं आनी तुजो आसरो सोदूं त्या मरीपा तुका आनी हेरांक मानवलो जावन जियोंक आमकां शिकय. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Sommes regardez bien. Erga tuka somya, erga tuka denya, erga tuka somya sasna, sasna. Erga tuka somya, erga tuka denya, erga tuka somya sasna, sasna. Sangata. Erga tuka somya, erga tuka denya, erga tuka somya sasna, sasna. Erga tuka somya, erga tuka denya, erga tuka somya sasna, sasna. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.